मुरगांव नगरपालिका गार्डनांतल्या झाडाचो खांदो पडोवन 2 गाडयांचें नुकसाण जालां। दोनूय गाडयो गार्डना कुशीक झाडां पोंदा दवरिल्ले। थंय आशिल्लो एक विजेचो खांबो मोडून पडिल्ल्यान वीज खात्याचेंय नुकसाण जालां। ही घडणूक बुधवारा दीस सकाळीं घडल्या। अग्निशामक दळाक म्हायती मेळटकच तांणी येवन तो खांदो काडलो। कॉल आयलें लापाज हॉटेला कडेन गाडयेचेर झाड पडलो। हांवें इमिजिएट टर्न केलो। येवन पळय जाल्यार एक खांबो लायटीचो पडला झाड पडून आनी 3 गाडयो डॅमेज जाल्ल्या। एक निसानाची सनी, एक कोडाची आनी एक स्विफ्ट। आनी सनी म्हणटा ती गाडी आहा ती सामकी फूल डॅमेज जाल्ली आहा तिची। आनी आमी एक काम चालू केलें आनी आतां सद्या ऑलरेडी क्लियर जाल्लें आहा, गाडी क्लियर केल्ली आहा। तें सगळें क्लियर करून आमी वतले। कितें लॉस अशें केला कितें? लॉस देव बी अजून काय ओनर आमकां मेळना, आमी कांय सांगूंक शकना। कित्याक एज पर ओनर स्टेटमेंटी प्रमाण मागीर आमी लॉस